गोवा बूक फेस्टिवलान जेन्ना चर्चा करतात तुमकां कसलो बऱ्यांतलो बरो असो उगडास फाटल्या भुरगेपणांतलो जावं कसलो जो तुमकां तियात्रा कडेन हाडलो तो आमकां मातसो सांगा. लोकांक तातूंत चड इंट्रस्ट. खरेपणी भुरगेपणार म्हजो भाव जिवांकार दोस तो तियात्र बरयतालो आनी माचयेर हाडटालो आनी हांव 11 वर्सांचो आसतना ताणें म्हाका एक कांतार म्हणपाक त्या तियात्रान घातलो आनी तेन्नाच्यान आमी तियात्रान वांटो घेवपाचें आमी केन्नाच सोडलें ना. पूण चड महत्वाचो खीण म्हटल्यार खरेपणी त्या काळार इन 60s आमी जायतीं मराठी नाटकां पळयतालीं. इवन तोबी नवेस हें आमच्या वस्ताचें नाटक आसलें आनी तितून ती फिल्ती माची दाखयल्ली आनी आमी चिंतलें सायत्या वाड्यान आमी वर्साच्या वर्सा एक तियात्र करताले थंयसर फिल्ती माची करपाक. दीस वॉज इन 1968 आनी आमी केली बट इट वॉज नॉट मेकॅनिकल लायक हें हातीन घुंवडावपाची आनी ती केल्या उपरांत बट अनफॉर्च्युनेटली आमी तेन्ना भुरगे आमकां तितलें हें ना. इट वॉज ए स्क्वेअर, इट वॉज वन रूम square and the whole stage was in front. So जेन्ना आमी पळय ती प्रॅक्टीस करताले निमण्या वखदार ती रोटेट करपाक ती रावंड नासलेल्या सर्कुलर नासलेल्या कारणान ती एका आडवपाक लागली आनी तो आमचो प्रयोग फेलियर जालो. खरेपणी ही म्हाका सदांच म्हाज्या मनान उरला कित्याक आमी एक एटेम्प्ट केलो गांवांतल्या तियात्रान फिरती माची करून दाखोवपाक पूण तो त्या उपरांत म्हणटा उपरांत आमी केले पूण पयले चुकोन उपरांत बरें जाता हें आमकां कळोन आयलें. तुमचें अभिनंदन, कारण तें फेलियर ती हार तुमी पचयली म्हणून तुमी कोंकणी नाटकाक तियात्राक इतलें योगदान करूंक पावले. आनीक नाटकाचे हांगा जर शिकपी आसात तर तांच्या लक्षान येतलें की नाटक म्हणटा 2 डायमेन्शनल न्हयच. ते पुस्तकांतले न्ही. गोंयकारांक खबर आसा गोंयकार केन्ना नाटक करना. नाटक करता म्हणजे दुसऱ्याक फटयता, नाटकां करता. गोंयकार नाटक खेळटा आनी ताका लागून स्पेस 3 डायमेन्शनल स्पेस कितली इम्पॉर्टंट हें जर त्या करपी मनशाक कळ्ळें ना जाल्यार नाटकाचेर कितलो परिणाम जाता हें तुमी पळयलां आसतलें. पूण त्याच बरोबर राजदीपाक पळोवन म्हाका एक प्रश्न ताका विचारीन दिसता. आतां 1995 ते आतां जाले 2025 जावन 26 आमी पावले. इतल्या पिरायेर आतां तूं नाटकां पळयल्यांत, तुवें नाटकां खेळ्ळ्यांत, तुजें कसलें मोलादीक अशें उगडास एखाद 2 सांग पळोवया. 1998 खरें म्हणल्यार म्हजो प्रवास सुरू जालो एज अ कमर्शियल नाटक म्हणून. आनी हांव खरें म्हटल्यार म्हज्या फॅमिलीन कोण नाटक करपी ना म्हजो बापूय म्हजी आवय. फक्त म्हजो याद जाता त्या प्रमाणे म्हजो काकान खंय केन्ना तरी इतिहासीक नाटकान रोल केल्लो. त्या पलीकडे म्हज्या फॅमिलीन कोणें कांय करूं ना. पूण म्हाज्या कुशीक नाटकाचो महामेरू आशिल्लो पुंडलीक बाब आनी ताच्या दारान सदींच तालमी चलताल्यो. आमी ल्हान आसतना ताच्या दारान वचून तालमी पळयताले आनी थंयच आमी पळयता पळयता केन्ना तरी न्हिदताले. थंय न्हिदताले आनी घरा कडेन उठ्ठाले. म्हणजे भयण बी मागीर हाडून घरा कडेन घालताले आनी मागीर उठ्ठाले. तातूंतल्यान तो एक प्रवास सुरू जालो. मागीर म्हजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें पुंडलीक बाबाक एक प्रश्न केलो. कारण तेन्ना म्हजें पुंडलीक बाबागेर येवप वचप खूब जातालें. ल्हानपणांतल्यान म्हाका आफ्टर 12 खरें म्हटल्यार हेमाबाय आनी पुंडलीक बाबानूच म्हज्या आवय बापाय परस म्हाका चड सपोर्ट केला. आयज राजदीप कोण आसा जाल्यार तो फक्त पुंडलीक बाबा आनी हेमाबाईक लागून. तांच्या सहवासान आशिल्ल्या कारणान म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत हांवें पुंडलीक बाबाक प्रश्न केलो, तुमी म्हटलें नाटकां बरयता सो म्हाज्या खातीर तुमी नाटकां कित्याक बरयना. हांव खंय कामाक वचचो ना. म्हाका गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्मेंट सर्विसेक वतलो जाल्यार पांयां पडचें पडटा, लोकांक हाजी करची पडटा. म्हाका तें करपाचें ना. म्हाका नाटक करपाक जाय. सो 1998 ताणें म्हाका पयलें नाटक दिलें तिरंगी चक्राचक्री. आनी तें सांगलें की हांवें खंय स्पर्धेक वचचो ना पूण हांव नाटक घेवन जोडटलो. हांव जोडटलो म्हज्या बरोबर म्हजें जी टीम आसा पळय तांकांय. म्हणजे लेखक म्हणून लेखकाक मानधन वतलें, डायरेक्टराक मानधन वतलें आनी आर्टिस्ट जे रोल करता तांकांय पयशे मेळटाले. म्हणजे अशे तरेन तें सुरू जातलें म्हणून.
आनी म्हाका उडस जाता म्हणजे तो खरो म्हटल्यार खीण याद दवरपाचो न्हू, पूण तो याद दवरपाक जाय. जशें तोमादीन बाबा म्हटल्यार फेल्युअर म्हणटा तसो म्हजो पयलो प्रयोग आशिल्लो म्हाज्या आयुश्यांतलो. म्हजो पयलो प्रयोग फोंड्याच्या बुधवार पेठेन चवथीचो 1998 चवथीचो तिसरो दीस. आनी म्हजो एकटो फ्रेंड म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणपालो तुमचें नाटक फिक्स केलां. आनी म्हजें नाटक म्हाका दिसता तेन्ना 10,000 कितें तरी आमी घेताले. सो हांवें म्हटलें ओके करुया. आनी पयलोच प्रयोग, पयलोच नाल्ल फोडपाचो. नाटक जालें, नाटक बेस्ट जालें. आनी तेणें म्हाज्या हातीर हाडून 2,000 रुपया तेकयले आनी म्हाका म्हणपालो 3,000 रुपया उरलेले पयशे आसा पळय 3,000, 5,000 शो कन्फर्म केलो, ते तुका मागीर दिता. 2026 उजवाडले, आयज मेरेन ते म्हाका पयशे मेळूं ना. पूण तातूंतल्यान हांव एक शिकलो की मनशाक वळखपाक. आनी त्या दिसा पयलो फटवलो तो आयुश्यान आनी केन्ना फटवलो ना. कारण जर हांव तेन्ना फटव नाशिल्लो जाल्यार हांव खंय मदीं मदीं फटवतलो आसलो. पूण पयलेच फावट फटवलो. नाल्ल फोडलेलो तो म्हजो कुस्को नाशिल्लो, तो सणसणीत आशिल्लो. तो कुस्को तो नाल्ल आशिल्लो. चवथी कडेन फोडिल्लो नाल्ल कुस्को नासता, गणेश पुजेचो नाल्ल तो. पूण म्हाका तुमी सॅडिस्ट म्हणटले, पूण ही फेल्युअर्स आयकून म्हज्या काळजा काळज इन नॉस्टेल्जिया खोसच जाता की ताकाच लागून ते हाय जंप बी आसा पळय, तुमचो पांय आपटता दाणयेक तुमी आनीक हाय मारतात आनी तातूंतल्यान तांकां ड्रायव्ह मेळ्ळी. तुमी आयकतना एक नोट केलां आसतलें की कोंकणी नाटककार जो आसा, नाटक खेळपी डायरेक्टर, हांचे भितर एक सैमीक अशी, जाका आमी ग्रॅटिट्यूड म्हणटा, जाणें आपल्याक बरें केलां, जो उपकार केला तो केन्ना विसरना. तो ओपनली माचयेर येवन सांगपाक तांकां अभिमान भोगता. आनी हो जो पर्यंत तांचो एक प्रामाणीक असो पर्सनॅलिटीचो ट्रेट उरतलो तो पर्यंत म्हाका दिसता कोंकणी नाटकाक मरण ना. कित्याक जेन्ना बरोवपी प्रामाणीक आसता तेन्ना नाटक जिणे कडेन प्रामाणीक जाता आनी समाज जिणेचें चित्र नाटकान दिसता. तोमाजीनबाब कार्दोज हांच्या बरपा विशीं जर तुमकां सांगत जाल्यार म्हाका दिसता 30 मिनटां म्हाका हांगाच वतलीं. ताका लागून तें हांव सांगूंक शकना, पूण तुमकां सांगता तांची खुद्द स्वताची तियात्रां तांणी 5 वॉल्युमांनी न्हय पब्लीश केल्या. त्या शिवाय म्हाका दिसता तांणी कांताराच्या गोंयच्या 3 झेले उजवाडाक हाडल्यात आनी असंख्य बरप केलां. पूण तांची तियात्र जेन्ना आमी ट्रान्सलेशन क्लास आशिल्लो युनिवर्सिटीन तेन्ना तांची 2 तियात्रां आमी अनुवादका खातीर दिताले, तेन्ना लक्षान येतालें की तांचो कमिटमेंट इज टू गो इन लायफ अँड सोशल डायनॅमिक्स. हें कशें घडून आयलें हें म्हाका तांकां विचारीन दिसता. तुमी कशे पावले थंय? खरेपणी एक तियात्र वा एक नाटक हांव अशें समजता की ताच्या वरवीं आमच्यांनी समाजाक जायतें कितें शिकोवं येता. आनी त्याच हितूंतल्यान आमी सुरवातेचे तियात्र, म्हाजे सुरवातेचे पयशे तर इन 60s and 70s म्हाजे चडशे तियात्र आसताले ऑन दीस समथींग लायक डिटेक्टीव टायप, हें तें फॅमिली टायप, डिटेक्टीव टायप. पूण हांव 1977 वर्सा कानोयेचो सरपंच जालो आनी सरपंच म्हूण कानोयेच्या लोकांक म्हाका 5 टर्मांक पावटीचे पावटी जिखून हाडून 20 वर्सां कानोयेचो सरपंच म्हणून हांवें थिंगा काम केलें. आनी त्या सरपंचाचे मेजार कदेलीर बसल्या उपरांत अनेक प्रश्न तुजेशी येताले आनी हे सगळे लोकांनी म्हाजेशी हाडलेले प्रश्न हांवें तियात्राच्या रुपान ते माचयेर हाडले. त्या खातीर फ्रॉम 77 ऑनवर्ड्स जे म्हाजे तियात्र माचयेर येयल्या, जांकां जे पुस्तक रुपान येयल्या, ते सगळे सोशियल प्रॉब्लमाचेर आटापलेले आसा. आनी सोशियल प्रॉब्लेम्स हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी खास पळयल्या एज ए सरपंच ऑफ कांदोली. आनी त्या खातीर हांव जाल्यार सदांच म्हणटा, आतां पर्यंत हांव जर कितें बरोवंक गेलो जाल्यार म्हाका दुसरे आनी विशय म्हाज्या मनान येना. वेरेवर देर इज ए सोशियल प्रॉब्लेम आय ट्राय टू पिक इट अप, एक्सपांड इट अँड कन्वर्ट इन टू ए स्क्रिप्ट. सो त्या खातीर चडसो म्हाजो विशय जे आसा ते चडशे समाजीक प्रश्नाचेर आदारीत आसा. समाजीक प्रश्नाचेर आसाच, त्या भायर तांकां एक विनोदाची नदरूय आसा.
आनी ताका लागून तांगेली कॅरेक्टरायझेशन पळय नाटकांनी आसा ताजो कोणें अभ्यास करपाचो. ताजे फुडें वचून एक म्हणून कोणाकूय जर पट्ट करून एक प्रपत्र पेपर बरोवपा जाय जाल्यार आमचे नाटककार जे आसात, जावं पुंडलीक नायक, जावं तोमाजीन बाब, जावं राजदीपान एक नाटक बरयलां, सुचेतान बरयलां, हेर कितले प्रकाश वझरीकार, राजय पवार, तुमी पळयतले की तांगेल्या फक्त माथाळ्यांचेरूच एक तुमी बारीक अभ्यास केलो जाल्यार बरो क्रिटिकल असो एनालिसीस जावपाक शकता की अशे तरेचे टायटल्स हो लेखक अशे तरेचे कित्याक दिता. तांचे भितर नाटकान भितर जो गांभीर्य ग्रावितास आसा तो दिसून येता कोणाच्या हातूर, कोणाची नदर पळोवपाची हांसकुरी पूण चिमटो काडपाची ती येता. आनी इतलेंय करून तुमी पळयलां भारतान अख्ख्या जी नाटकाची परंपरा आसा नाट्यशास्त्रा पासून भरत मुनीच्या तातूंत एकच अधोरेखीत केला, नाटक म्हणटें फकत मन रिजवण न्हय, मनाची रिजवण करप जे सगळी फामील बसून पळोवंक शकता अशें आसचें, तातूंत नवय तरेचे रस आसचे आनी तातूंतल्यान जो पळोवपी आसा ताच्या हाताक कितें लागचें हें सगळें आमकां तोमाजीन बाबाच्या तियात्रांत कुडक्या कुडक्यांनी वेगळे वेगळे तरेन दिसून येता. आतां ताणी म्हळें की आपलो समाज जिणे कडेन पळोवपाचो हो पळय दृश्टिकोन आसा तो आपल्या सरपंचच्या कारकिर्दीन जालो. आनी राजदीप नायक म्हणटा नाका रे बाबा आपल्याक ते सरकारी जावं संस्थांची अशी पदां नाका, जाल्यार तुका इतलें सामकें समाज जिणच न्हय तर आमची सांस्कृतीक पळय फुडार आसा ताजेर पासून जे प्रश्न आसात ते कशे आनी खंय होलमतात. ते सांगता न्ही की म्हजें बालपण गेलें ते पुंडलीक बाबाचें, कारण पुंडलीक बाब हेमाबाई तेन्ना कोंकणी प्रजेचो आवाज धरून कितलेशेच एज्युटेशनांत ती वताली. तांच्या फाटोफाट हांव एक ल्हान म्हणजे युगांक ल्हान आसतना ताका खेळोवपाक सुद्दां हांव वतालो. सो तांचे कडचे जे हे म्हणजे समाज जिणे कडेन म्हणजे जेन्ना असलें कितें जाता तेन्ना आवाज काडप हो हांव तांचे कडच्यान शिकलो. आनी जेन्ना हांवें नाटक केलें तेन्ना पुंडलीक बाबाची जी नाटकां आशिल्लीं ती नाटकां विरोधी आशिल्लीं, पूण तातूंत तो पुंडलीक बाब सदींच म्हणटा आपलें नाटक जेन्ना प्रेक्षक पळोवन वता तेन्ना तो 2 आंगळां वयर चडपाक जाय हो ताजो उद्देश आसता. जरी विनोद आसले जाल्यार तातूंत एक गांभीर्य भितर आसतालें आनी ताजी स्टोरी आसताली, तातूंत 2 आंगळां वयर चडपाचें कितें तरी भितर आसतालें. पुंडलीक बाबा कडच्यान जेन्ना म्हणजे आमी मागीर ताजें बरोवप कमी जालें, मागीर सुचिता नार्वेकर, सम्राट बोरकर, सुशांत नायक हे जेन्ना बरोवपाक लागले तेन्ना मातसो म्हजो कसो म्हाका जाय ती नाटकां समाजान थोड्यो गजाली घडटा त्यो हांव बरोवपाक शकना. हांवें एकूच नाटक बरयलां, हांव तसो लेखक न्ही, हांव अपघातान लेखक जालें एकूच नाटक बरोवन. पूण सुचिता बरे भशेन बरोवपाक शकता. जेन्ना सुचिता म्हाका मेळ्ळें तेन्नाच्यान तें बरोवपाक लागलें तेन्ना म्हज्या मनांतल्यो थोड्यो भावना हांव ताका उक्तोवपाक लागलें. ताका कळ्ळें की म्हाका एक्झॅक्टली कितें जाय. ताजी कितलींशींच नाटकां हाजी फॅमिली ड्रामा आयले, पूण तुमी जर खतखतें नांवाचें नाटक पळयलें जाल्यार फाटल्या इलेक्शनाक खतखतें नांवाचें एक नाटक आयलें तें कंप्लीट पॉलिटिकल हाजेर निसंधान करपी आशिल्लें की गव्हर्मेंटाची फाटल्या तेंपाक सरकार तुमच्या दारी म्हणून तांची एक स्कीम आयिल्ली जी आतां तेंच्यांनी रिलॉन्च केल्या. आमी तेद्या वेळार हत्ती तुमच्या दारी म्हणून एक भितर सीन घातलो आमच्या नाटकान. आनी हत्ती तुमच्या दारी म्हणजे कितें सांग, आमकां दिसता आमी हत्ती पळयता म्हणून पयल्या गाडो व्हेल्लो आसता तो हत्तीच्या पांघरून घेवन येयल्लो आसता, पूण हातूंतले ते प्रसंग सरकाराक इतले त्रास जाले की म्हजी वयता थंय नाटकां बंद उडोवपाक लागले. म्हणजे ज्या जाग्यार म्हजे शो आसा थंय कमिटीक सांगप तें नाटक धरू नाका म्हणून. म्हणजे म्हाका तेन्ना कळ्ळें नाटक हे कितलें प्रभावी आसता, एक सरकाराची खुर्ची हालोवपाक शकता. सो हांवें तें नाटक तेन्ना केलें ना, चड शो जाले ना, पूण नाटक इलेक्शना उपरांत चड प्रयोग जाले कारण तेन्ना मागीर लोक भिनाले आनी म्हाजे 200 वयर प्रयोग जाले. आनी तेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स येयलो की तूं समाजाचे जर प्रश्न घालीत जाल्यार ते लोकां मेरेन पावता आनी लोक ते एक्सेप्ट करता. जेद्या वेळार म्हाका म्हादयचो प्रश्न येयलो, सुचिताच्या मनान एक विशय आशिल्लो की आमचो गांव जाणटे जावपाक लागला. गांव जाणटे म्हणजे म्हजो बापूय जाणटो आशिल्लो आनी गांवान म्हणजे पयलीं भरलेलो गांव आशिल्लो, कितें जालें जाल्यार आमी सुद्दां भायर सरले जाल्यार गांवचे लोक ताका हॉस्पिटलान व्हरताले. पूण जशीं वर्सां वचपाक लागलीं गांवान जाणटेलेच उरले, तरणाटे म्हणटा ते नाच. आवय म्हाका सदींच सांगताले बाबा केन्ना वयताले मातसो बेगीन घरा कडेन यो, कारण तो पडलो जाल्यार गांवान उलो करतलो जाल्यार सुद्दां मनीस ना. सो ताज्या तकलेन हो विशय सुचतालो. सो ताका आमी एड करून ते कितें म्हणपाक लागले आपण म्हादय जी आमची लोक हे कर्नाटका डायवर्ट करता ते आमी एडजस्ट हे करून भितर कोलॅबरेट कित्याक करपाक जायना.
आनी तातूंतल्यान तागेलें गांव जाला जाणटो हें नाटक आयलें आनी जेन्ना गांव जाला जाणटो आमकां अपेक्षा सुद्दां नाशिल्ली आमी लंडन पावतले म्हणून. हें जेन्ना तियात्र ऑडियन्सा मेरेन पावले, फादरा मेरेन पावले, तेन्ना त्या फादरांनी पब्लिसिटी केली. चडशे शो आमचे तियात्राच्या हातून चर्चीच्या हॉलांनी जाले. मॅक्झिमम कॅथलीक लोकांनी जे तियात्र आर्टिस्ट तांणी पळयलें. आनी तेन्ना म्हाका खुबशे यूथ येवन सांगताले आमी मरे ते हाका मिटिंगेक गेल्ले म्हादयचे, ते मिटिंगेक आमकां कळूं नाशिल्लें पूण तुज्या नाटकान कळ्ळें कितें म्हणटा तें. सो हो जेन्ना एक कॉन्फिडन्स येता पळय तेन्ना मागीर थंयच्यान आमचो प्रवास सुरू जालो की अशा तरेची नाटकां फक्त ती कमर्शियलूय बरी चलता आनी विशय आसा पळय ते लोकां मेरेन बरे तरेन पावता कारण आमचे कडेन बरें माध्यम आसा नाटकाचें आनी थंयच्यान मागेलें ह्यो गजाली सुरू जाल्यो. देव बरें करूं. आनी तुमी पळयलें नाटककार म्हणटाचे कडेन 2 तरां असतात. एक म्हणजे आंगाक तेल लावन पैलवान जावन झुजप आनी दुसऱ्याक पडप, ताका पडला म्हूण कळना, एका वेटेन जाता कुस्ती. ना जालें पर्सोना नॉन अग्राता जावपाची तयारी दवरप आनी कमराचे काडून तकलेक पासून बांदचें पडल्यार बांदप बिकॉज इन द सर्वीस ऑफ सोशल लायफ आनी कमिटमेंट. म्हाका एक तमाजीन बाबाक विचारपाक जाय की तुमी आतां पासून नाटकूच न्ही ऑडिओ विज्युअल माध्यमांतल्यान पासून लोकां मेरेन कितले करतात आनी ते ऑडिओज व्हिडिओज आमी पळयतात. सो हाजे फाटली तुमची प्रेरणा कशी व तुमी नवो मिडियम कसो आपणायलो? कितें आसता की चडान चड लोकां समोर पावपाक जाय जाल्यार तुवें नवें कितें येता तातूंतय तूं मिसळ जावपाक जाय. खरेपणी हांव कमर्शियल आर्टिस्ट न्हू, आमी नॉन कमर्शियल आर्टिस्ट जे कला अकादेमीच्या स्पर्धांनी फाटलीं 50 वर्सां पार्टिसिपेट जाता आनी तियात्राचो दर्जो वयर काडपाक आमी वावुरता. हे दुसरे जे तियात्रिस्ट आसा, कमर्शियल तियात्रिस्ट जे आसा, तांचे मदें आनी आमचे मदें फरक आसा. कित्याक ते 100-200 शो करता, कित्याक ते लोकांक कितें जाय पळय तें दिता. आमच्या तियात्रांनी आमी लोकांक कितें जाय पळय तें दिना, आमकां जाय पळय तें आमी लोकांक दिता. जायते फावटी तें मानता, जायते फावटी तें मानना. ह्या कारणाक लागून आमी आनीक कशें चड लोकांशी पावचे म्हणटकच मागीर ऑल इंडिया रेडिओ आसलो, दूरदर्शन आसलें, आतां यूट्यूब आसा. ह्या सगल्यांचेर आमी आमचे तियात्र, आमची कांतारां घालपाक लागले. आनी आयज म्हाका अशें दिसलें की एक कांतार तर प्रसिद्ध जालें हेचेर यूट्यूबाचेर जाल्यार 40-50-60 हजार लोक तुका लायक्स दिता, व्यूज दिता. सो आमी जेन्ना योग तियात्र करता, 2 वा 4 तियात्र करता, मॅक्सिमम आमी 50-70 शो करून वचना. कित्याक पयले सुवातेर आमचो स्ट्रिक्ट हें आसा, आमी हॉलांनीच जाल्यार तियात्र करतले. कित्याक थंयचो ज्यो सवलती जाय, लायट्स, सावंड इफेक्ट सगळें थिंगा मेवता, तें गांवांनी गेल्यार मेवना. सो त्या खातीर आमचे शो थोडे जाता पूण हेचे जाता, दर्जेवन जाता. आनी तेंच आमचो उद्देश आसा. जेन्ना आमी तियात्र घेवन कला अकादेमीचे स्पर्धेन येयले, पयले स्पर्धेन 1974 पार्टिसिपेट जावपाक आजून पासून हांव एकलोच उरला. उरलेले सगळे गेले. सो तरी पूण आयज पर्यंत आमी आसा आनी वर्साच्या वर्सा कितें ना कितें नवें लोकांक दाखोवपाचें करता. आनी आतां जेन्ना मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आसा ताचोय वापर करून आमी लोकांक, चडान चड लोकांक आमची कला दाखोवपाक प्रयत्न करता. तांणी आत्तां आमकां थोडी क्रायटेरिया सांगली, म्हणजे तांच्या दृश्टिकोनांतल्यान. दे आर नॉट ऑल बट सम, की प्रोफेशनल नाटक, वेवसायीक नाटक आनी जे पळय आमी हौशी नाटक म्हणटात ताका कशें आसचें. करेक्ट? त्याच बरोबर तांणी पळोवपाची वेगळी वेगळी नदर सांगली आनी तांणी म्हळें आपल्या नदरेन कशें नाटक यशस्वी जाता. पूण यशाची पळय एक अधोरेखीत अशी वळ आसा, तातूंत लेखकाची क्रिएटिविटी, तागेली सर्जनशीलता सगळे भितर म्हत्वाची आसता.
म्हाका याद जाता गांव जालो जाणटो हांव कला अकादमीन खूब लेट पळयलें म्हणजे बाजूक एक 60-65 वर्सांची बायल मनीस आशिल्ली आनीक आमी दोगांय उलयतालीं ती साश्टीची हांवूय साश्टीचें हेवटेन एक भुरगो पाद्री आशिल्लो आनी नाटक सुरू जातकीर आमी सिरियस आशिल्लीं पळय आमी तिगांय इतलीं हांसून हांसून थोड्या वेळान हांव पळयतालें ती म्हाका पळयतात बी काय म्हूण. सो अशें नाटक म्हणजे तुमचेर एक भूल घालता आनी तुमकां दुसऱ्याच एका संवसारान व्हरता. आतां आमचे मदीं श्रीधर कामत बांबोळकार बाब आयल्यात आनी ते तर आमकां सामक्याच वेगळ्या विश्वान व्हरतात. ते डायरेक्टर म्हणून तांणी कितलीं नाटकां केल्या ताजो प्रश्नच ना, पूण तांकां ट्रान्सक्रिएशन म्हणजे अनुसर्जन नाटकाची करपाची एक जी कळाशी हातोटी लाभल्या ती खरोखर असामान्य. ताका लागून शेक्सपियराचो हॅमलेट ते कोंकणीन असुदाय हाडपाक शकले आनी ताका आमचे फोक फॉर्म आसा पळय जागर तातूंत भितरय बसोवपाक शकले. तांणी महाबळेश्वर सैलाची जी कादंबरी आसा युग सांवार तिजें सांवार युग म्हण नाटक करून तें सक्सेसफुली यशस्वीपणान माचेरूय बी खेळयलें. म्हाका दिसता हें जें अनुसर्जन आसा तें तुमकां कशें आफुडलें. तुमचो खरो हातखंड म्हणजे पिशॉलांतल्यान तुमी पेना कडेन केन्ना आयले? माचेर बशिल्ले आदरणीय व्यक्तिमत्व आणि प्रेक्षकां मदीं बशिल्ले सगळ्या भयणींनो आनी भावांनो, तुमकां नमस्कार. सगळ्या पयलीं सगळ्यांची भोगसुणी मागता की ट्रॅफीक जाम जाल्ल्यान म्हाका इतलो वगत जालो ताजे खातीर म्हाका तुमी क्षमा करचे. तर ताईल प्रस्न आशिल्लो अनुसर्जन जाणा अनुसर्जन मिन्स ट्रान्सक्रिएशन. तुमी आतां सांगले तशें हांव बेजिकली क्रिएटीव मनीस म्हणजे हांव मुळांत चित्रकार आनी ते आशिल्ल्यान हांव खंयची कादंबरी कविता जावं कितेंय वाचता तें म्हाज्या मुखार चित्र उबें रावता. म्हणटकच जेन्ना हांचे सैलाचें विचारलें तुमी काय हॅमलेट शेक्सपियरचें अत्यंत गाजिल्लें नाटक आनी तें म्हाका जगांतल्या ऑलमोस्ट चडशे भाशांनी रुपांतरीत जावं अनुसर्जन जालां. म्हाका दिसलें बाकीचीं सगळीं नाटकां हातूंत येतात, हें जें व्हडलें नाटक जागतीक रितीचें कित्याक कोंकणीन येवचें न्ही, हो मुख्य म्हजो हेतू आशिल्लो. आनी तातूंतलें हें पळय आसा न्ही सगळे संवाद, तातूंतलें नाट्यशिल्प, तातूंतलीं पात्रां सगळें म्हाका इतलें भावलें. म्हाका भावलें म्हणजे व्हडलें न्ही तें, कोणाकूय सामान्य मनशाक सुद्दां तितलेंच तें भावता आनी तातूंतल्यान तें म्हाका ताजें अनुसर्जन करीन दिसलें. आतां तें नाटक जर ओरिजिनल इंग्लीश आसा तें तीन 3.5 वरां लागतलीं ताका सादर करपाक. म्हाका गोंयचो प्रेक्षक अभिप्रेत आशिल्लो, कोंकणी प्रेक्षक अभिप्रेत आशिल्लो आनी ते 2 तासां भितर किंवा 2.25 इतले भितर तें लोकां मेरेन पावपा जाय ह्या उद्देशान तें हांवें अनुसर्जन केलें. आनी अर्थात तें करतना म्हगेलें चली तन्वी बाय ताका तें युनिवर्सिटी शिकपाक आशिल्लें अभ्यासक्रमांत. ताणें म्हाका तें ओरिजिनल पुस्तक दिलें आनी मागीर हांवें ताजेर खूब अभ्यास केलो, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान अभ्यास केलो, बाकीच्यांनी कशीं पात्रां घातलीं. पूण म्हाका जाय आशिल्लें तें गोंयचें नाटक, गोंयांत इतिहास काळांत खंय तरी घडिल्लें आनी कदंब काळांत हांवें तें दाखयलें. खूब जाणांनी विचारलें आरे तें म्हणजे ताणें म्हगेलो ब्रोशर वाचूं नाशिल्लो कित्याक तांकां ड्रेस घाले ते तुवें हाजो घालपा मरे वेस्टर्न थंयसर. आरे सायबा हांवें म्हणलें तें गोंयचें नाटक म्हणून दाखयलां आनी तातूंत सूड जागोर कित्याक जागोर तर आमच्या गांवांनी जागोर जाता तें खबर आसा तुमकां. आनी तातूंत एक नाटकां भितर एक नाटक आसा, तें नाटक म्हाका नाटक दाखोवचे पेक्षा जागोर फॉर्मान दाखोवपाक आशिल्लें. आनी त्या जागराचो आनीक हांवें उपयोग केलो की जें तें भूत आसता, हाजें राजाचें भूत आसता, ताका ती दांडलं बांदून ताका वयर इतलो व्हडलो उबो केलो म्हणजे लार्जर दॅन लायफ दाखोवपा खातीर. म्हणजे जागरा फॉर्माचो थंय वापर केलो आनी जाय थंय तें जागराचें म्युजीक वापरलें
आनी तातूंत आमचे आघाडीचे कोंकणी खातीर संगीत दिवपी डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हाजो ताजो ताका म्हाका खूब उपेग जालो. आनी मागीर प्रेक्षकांनी तें तर माथ्यार घेतलें, ताजे खूब प्रयोगूय जाले, गांवांनी प्रयोग जाले. येदे व्हडले स्टेजीन गांवांनी जात्रेक पळय येता थंय सुद्दां प्रेक्षकांक लोकांक तें आवडलें. इतलें आसून तें व्हेरी सिरियस ड्रामा आनी तें अशे तरेन हांवें डिजायन केलें ताका व्हडली हे जे स्टेजीचेर सुद्दां गांवांत जाता तें खबर आहा थंय तें केलें आनी तें यशस्वी जालें. प्रेक्षकांनी ताका दाद दिलो. धन्यवाद. कितल्यो गजाली पदराच्या गांठीक बांदून घरा व्हरतली की एक एडॅप्टेशन करतात. ते करता आसतना आपल्या फाटलो ऐतिहासीक सांस्कृतीक संदर्भ कितलो जाय, आपल्या प्रेक्षकाक कितें पळोवपाक जाय. नाटक म्हणटे प्रायमरीली विज्युअल म्हणजे पळोवपाचें माध्यम, ताका कितें जाय. आनी शेक्सपियर कित्या खातीर फामाद, नाटकान तरेतरेचे स्ट्रॅटेजम्स वापरपाक. ताणें आतां म्हळें दांडलांचेर हॅमलेटाचो बापूय ताणें उबो केलो फॉर आयडिया ऑफ लार्जर दॅन लायफ. खूब विचारपा सारकें आसा. पूण हांव विचारूंक शकना कारण म्हजे खातीर 4:15 म्हणटी कट ऑफ लायन आनी आमचो तोमाजीन बाब तर वेळाचो इतलो पक्को की तो 3च्या पयलीं हांगा हाजीर आशिल्लो. ताका एक ताळयो फावो जातात ह्या पिरायेर. आतां तुमी म्हणटले तुवें आमची जीब चाळयली, पापडाची बी पिटी करतना इल्लीशी खाली काय ना आनीक काय दिसता. पूण म्हजे कडेन ताका उत्तर आसा. ह्या तिनूय हांगा बशिल्ल्या दिग्गजाच्या बरपाचेर, तांच्या नाटकाचेर आमच्या भुरग्यांनी बऱ्यापैकी एनालिसीस केल्या. आतां तुमकां दिसतलें तोमाजीन बाबाचें इतलें बरप आसलें ताजे बद्दल आपल्याक खंय वाचूंक मेळटा. तांचें कॉन्ट्रिब्युशन नाटकाचे भायर नाट्य स्पर्धा घडोवन हाडपाक, ताजे कायदे कानून उबारपाक खूब आसा. ते खंय मेळटले, थंय मेळटले. तशेंच राजदीप म्हणटो आयचो आघाडीचो युवा वेवसायीक नाटक खेळपी मनीस. ताणें आपल्या नाटकाक तियात्र आनी नाटक अशें जोडून तियाटक म्हणा. पूण आमच्या पुस्तकान आमी ताका तियाटक म्हणुना, आमी ताका नाट्ययात्र म्हणा. कारण तातूंत नाट्य आनी तियात्र ह्या दोनी उतरांचें जे एसेन्स आसा तें येता म्हणून. तागेलें उतर चड सुटसुटीत पूण तातूंत सिमेंटिक्स म्हणजे अर्थावणी कमी येता आनी फोनेटीक म्हणजे कानाक बरें लागता. पूण आमी मास्तर म्हणजे आमी कितें केलें, सिमेंटिक्साचेर गेले आनी ताजेर एक तुमकां सुंदर एनालिसीस त्या पुस्तकान मेळटली. तुमकां जर सूड जागर आनी इतलेंच न्ही, सुरेश बाब आमोणकारान केल्लें शेक्सपियरचें दुसरें जुलियस सीझर हाजेर पळोवंक जाय जाल्यार तेंय तुमकां त्या पुस्तकान मेळटलें. पुंडलीक नायका बद्दल आतां कितलेशेच उलोवप जालें. पुंडलीक बाब जर येवंक शकताले जाल्यार हांगा येवन ते ह्या कार्यक्रमाक आनिकूय एक चकाचौंद अशे 4 चांद लायतले आशिल्ले. पूण तें सगळें शक्य ना. आमी ओदळ उल्लेख केल्लो डॉक्टर प्रकाश वझरीकर, राजय पवार ह्या सारक्या नाटककारांचो. ते हांगा आसात. तांच्या नाटकाचोय वावर खूब आसा. नाटकां भितर गांभीर्य आसा, थोड्या नाटकान विनोद आसा. हें सगळें जर तुमकां पळोवपा जाय त्या विनोदाचो दळ कसलो तर तेंय तुमकां त्या पुस्तकान मेळटलें. सो आतां तुमी म्हणटलीं खंय तें पुस्तक, म्हणून तें पुस्तक तुमचे मुखार सादर करतात आमी. हो ताजो फॉर्मल रिलीज न्ही, हो आमच्या मानेस्तांक पुस्तक भेटोवपाचो एक प्रयत्न. हां, आमी पिरायेन वतात सदांच. म्हणजे सोंपें आसा. यू शूड हॅव अ क्रायटेरिया वाय, हू अँड वॉट. Not only senior in age, हां, but in contribution in arts, theatre. He is senior to me. आनी ह्या पुस्तकाचेर पयलो अधिकार नाटक बरोवप्याचोच आसा. खासा करून तमाजीन बाबान आनी डॉक्टर वझरीकार हांणी आमच्या बरोवप्यांक आपली पुस्तकां बी उपलब्ध करून खूब आदार केलो. आनीक म्हाका आतां देव बरें करी म्हणून दिसता, कारण ताणें आपली नाटकां छापलीं, नाल्यार लोक नाटकां छापलीं. आतां आमचो हो अंक हांगाच सोंपता. ही एकांकी आशिल्ली धाकटुली आनी देखून म्हाका तुमकां आमचो हांगा कार्यक्रम सोंपतलो हें सांगपाक खूब वायट दिसता. मानेस्तां लागीं वाचता, तांणी मातशें बसचें.
नाटक हे जिविनान भितर आनी भायर सतत चालू असता. मुजरत तुमी हें पुस्तक वाचून ताजेर तुमचो अभिप्राय त्या बरोवप्यांक कळोवचो. तातूंतल्यान तांचें मनोबलय वाडटलें आनी तांचो जर एक तरेचो अभिमान बरोवपाचो खूब आसा तोय तुमी तांचे कितें चुको बी आसल्यार कळोवन दिवचो. आमच्या भितरच आसा हें. सो तुमकां मागता तुमी मनासावन पुस्तकाची आलोचना करची आनी ताजो एक मान त्या पुस्तकाचो त्या तरेन वाडोवचो. आमचे तिनूय मानेस्त इतले बेस्ट बॅट्समॅन की म्हाका नायट्स बॅट्समॅन बसून मेळ्ळे हांगाच. आनी आमची आज म्हाका दिसता तो कोण सूर्यवंशी काय कोण आसा ताणें खंय मातशें आयकतालें हांव. जशी चारूय वटेन षटकार आनी चौकार मारले तशें ह्या दोनूय बॅट्समॅनांनी मारले आनी मागीर तांणी येवन एक गुगली घाली. तितल्याचेर आमी अनुसर्जन घेवन घरा वचुया. तुमी हांगा आयले इतले पयसल्यान वताच्या कडाक्यार तुमी ह्या कार्यक्रमाक खरी सोबा हाडली आनी असोच आमचेर तुमचो उपकार फुडें आसचो. देव बरें करूं. तिनूय मानेस्तांक देव बरें करूं.